कोणी मत मानला कोणी मत मानला हाचो विचार करता. आम्ही जर त्या गजालीचो विचार करता, आम्ही जनाचो विचार करता, आम्ही विकासाचो विचार करता. ते आमचेच भाव. आज जरी ते बडबडीत असत जर जायत न्ही, तांची विचारसरणीची जर शुद्र असत जर जायत न्ही, ते आमचे भाव तांकांय बरोबर आम्ही घेऊन वता. कारण ती शिकवण जी आसा आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या तत्वज्ञान आमकां दिल्ली आसा. त्यामुळे आमकां काय आमी ती भाशेन चलत रावपाचें. कोण कितें म्हणटा आमी जर प्रामाणीक आमच्या कामाशी प्रामाणीक आसत जर जायत जाल्यार आमी कोण विरोधक कितें विचार करता हाका येवपाची गरज ना. त्यामुळे हांव चड उलयनासतना हांव सांगपाक सोदता हें सगळें काम जें आसा न्ही कार्यकर्त्यांचें, म्हणजे म्हाका दिसता अशे शेकड्यांनी कार्यकर्ते आसतले ज्याणे घरा कडेन एक कुदळ सुद्दां हातांत घेतली वचना, एक सादो फावडो सुद्दां हातांत घेतना. ह्या श्रमदानाच्या परिस्थितीक म्हाका दिसता कितल्याशाच शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी ज्याणे कुदळ घेवना, ज्याणे चिरो हातांत घेवना, ताका लेबर बाकी सगळ्या मानान ताका आफोन काम करपाक तयार आसा. तांणी 50-100 अशे आमचे सरपंच पंच बाकी सगळ्या ऑफिसर असून सुद्दां त्या कार्यकर्त्यांनी तकलेन चिरो घेतलेलो आसा. अशा तरेचे भाग्य म्हजे वाट्याक न्ही आयला, तशें वाटे कोणाक येवचें ना म्हणून हांव समजता. की प्रत्येक जण केन्ना तरी आपले स्वप्न स्वताच्या आधाराचेर पूर्ण करतलो अशें दिसना. आनी त्या अर्थान खऱ्या तरेन रमेश तवडकर आनी तांच्या संपूर्ण टिमीन केवळ घर बांदून दिलें अशें ना, पण घर बांदता आसतना स्वता तातूंत वावर केलो. म्हणजे जेणे केन्ना पिकास हातीन घेवना तेणें खणलें आनी जेणे केन्ना पेंट मारूना तेणें त्या घराक पेंटूय मारिल्लो. हांगा येवच्या पयलीं हांवें वचून तें अर्दफोंड हांगासलें नायक फॅमिलीचें कुटुंबाचें घर पळयलें आनी त्या घरांतली कुटुंबाची परिस्थिती पळयली. कारण म्हाका याद जाता 9 एप्रिलाक जेन्ना फावंडेशन स्टोन जाल्लो त्या वेळाचेर हांव आनी मुख्यमंत्री कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. आनी एकंदर हें सगळें पळयल्या नंतर 2 म्हयन्याच्या कालावधीन येदे व्हडलें काम पूर्ण करप ही सोपी गोश्ट न्ही. ताच्या व्हडलें डेडिकेशन हें लागताच. पण हे सगळें करता आसतना एखादो दानशूर व्यक्ती जर आसत जाल्यार ताकाय दिसता की आपण कितें तरी दिवं जाय. आनी ताका लागून आमचे सभापती रमेश तवडकर आनी तांच्या संपूर्ण टिमीन ज्या तरेन हें सगळें काम फुडें व्हेलें आनी त्यामुळे बरेचशे दानशूर व्यक्ती फुडें आयिल्ले आसात. आनी ज्या तरेन संकल्पना, कारण आमी सगळें पळयता आसतना आपल्या मतदारसंघा भितर काम करता आसतना एखादें म्हाका मत मेळटलें आनी म्हणूनच आपण त्या व्यक्तीचें काम करपाक जाय ही तकलेन न दवरता ह्या समाजा भितर आपण एखादो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा त्या वेळाचेर ह्या समाजाक लागून आपण कितें तरी करूं जाय. आपण ज्या मतदारसंघा भितर निवडून आयिल्लो आसा त्या सगळ्यांचें आपण बरें करूं जाय ही संकल्पना तकलेन दवरून तांच्यांनी काम फुडें व्हेल्लें आसा. परंतु आम्ही जर एकामेकाक सहकार्य बंद केले, सहकार्याची पैशाची गरज ना, पयसो अलॉट संपत्ती येता, अलॉट बऱ्या मनाचे मनीस ह्या जगान आसात. ताचे उदाहरण ह्या काळात जी जेणे मदत केल्या अशा पद्दतीची मदत ही आपोआप येता. कार्य बरें आसूं जाय आनी ताची भावना बरी आसची. आनी हो सहकार जर आमी हातांत धरले जाल्यार कदाचित आमचे समोर ज्यो काही अडचणी आसात, आव्हानां आसात, ती आव्हानां आमी पार करूं शकतले. तुम्ही जर पळयले हे 20 जाण जे समोर आयले हांची म्हणजे विचार करपाची क्षमता त्यांच्यात ना. म्हणजे विचार करून ऍप्लिकेशन हांव त्यांच्या पर्यंत खंय तरी गव्हर्नमेंट ऑफिसा पर्यंत पावयतलो हे ते विचारूय करूंक शकना, ताच्या फुडें आशिल्ले. म्हणून हांवें म्हटलें सरकारूय बी तेंको दिवपाक तयार आहा, पण सरकाराची योजना जर आमी लोकां पर्यंत पावयतली आसत जाल्यार ताका मदलो कोण तरी एखादो मनीस लागता. तो कदाचित म्हणजे निवडून येयल्लो आमदार आसतलो, निवडून येयल्लो पंच आसतलो, सरपंच आसतलो, कावन्सिलर आसतलो, नाजाल्यार गांवांतलो सामाजीक काम करपी कार्यकर्तो आसतलो. त्या सामाजीक कार्यकर्त्यान जर इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यार म्हाका दिसता आत्ता आशिल्ले मोदीजीचे सरकार म्हणजे डबल इंजिनचे सरकार केंद्रांतले आनी आमचे हे खंयसरूच कमी पडचे ना. आणि ताका लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीन इनिशिएटिव्ह घेवपाची गरज आसा. हय, सरकारा कडल्यान ताका 3 लाख रुपया मेळूंक शकता. उरलेले पयशे जर आमी इनिशिएटिव्ह केले जाल्यार पुराय गोंयांत एकूय म्हणजे घरा शिवाय मनीस उरूंक शकना. म्हळ्यार तितूंतले डिस्प्यूट मिटचे पडटले. गांवागांवांतले जर तटे मिटले आसत जाल्यार अशा पद्दतीची घरां ही जावपाक शकता. आमी तंटे कित्याक म्हटलें, घर कदाचित भाटकाराच्या जागेर आसतलें, घर कदाचित दोगांच्या भावा मदली झगडी आसतली, घर कदाचित तिसऱ्याच्या वेळा आमी पळयता म्हणजे ल्हानशें घर बांदपाक 100 स्क्वेअर मिटराचे 200 स्क्वेअर मिटराचे भाटकारांत खंय तरी म्हाका दिसता मनीसपणा दाखोवन ताका तें घर एलाव करचें पडटलें, ताका तो टॉयलेट एलाव करचो पडटलो. आपल्याच भावाक दुसऱ्याक जर घर मेळटा आसत जाल्यार एखाद्या भावान ताका सहकार्य करचें पडटलें, जाल्यार तें घर जावचें पडटलें. म्हणून पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन जर दवरलो आसत जाल्यारूच अशा पद्दतीच्यो संकल्पना साकार जावपाक शकता. अशा पद्दतीच्यो श्रमधाम जे आसा हे घडोवन येवपाक शकता.
त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी पॉझिटिव्ह संकल्पना दवरची पडटली, जाल्यार श्रमधाम ही संकल्पना साकार जावपाक शकतली. आज इसी संस्कृति की ओर गोवा में संकल्प लिया है कि जो भी आवासहीन लोग हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकानों का पूरा करने का सपना बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा, जन सहयोग से करेगा. एक मिसाल बनेगी देश के अंदर किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से, सबके प्रयासों से हम मकान बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, चिकित्सालय बना सकते हैं, धर्मशाला बना सकते हैं, प्याऊ बना सकते हैं. हर लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन करने के लिए हम सब सामूहिक प्रयास से जब लगने लगेंगे तो हमारे विकसित भारत के सपने पूरे होंगे. और विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए हमें पूरी उमंग से, पूरी जोश से, पूरी लगन से, कड़ी मेहनत से, कड़ी परिश्रम से, सामूहिकता के साथ अपने कर्तव्य दायित्व को निभाने का समय आ गया है. ये समय बदलता भारत का समय है और उस बदलते भारत के अंदर जब 140 करोड़ लोगों का संकल्प लगेगा, 140 करोड़ लोगों का सामूहिक प्रयास लगेगा और जो जहां भी अपनी सेवाएं दे रहा है, समर्पण निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण होगा, तो हम विकसित भारत के सपनों को भी पूरा कर पाएंगे.